नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. ब्रिक्स परिशदेत पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याविशीं जाली खर टिका. ब्रिक्स परिशदेच्या घोशणापत्रांत आतंकवादाआड ठाम भुमिका घेवपाचेर एकवटीत निर्णय. ग्लोबल साउथ देशांनी उक्तायल्ल्या बहुपक्षीय जागतीक संघटनांनी सुदारणा करपाची खरपणान गरज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे विशीं केलें उलोवप. भारताच्या संरक्षण उत्पादनाची संवसारीक मागणी वाडल्या. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी भारत आत्मनिर्भरतेकडेन पावत आयिल्ल्याचें केलें नमूद. भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांची मनयली 125वी जयंती. फुडारा खातीर इतिहास जाणून घेवपाची गरज मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. आणि माशेलांत मनयलो चिखलकालो. पारंपारीक रितीरिवाजांचो साज देत राजकीय फुडारी आनी लोकांनी घेतलो वांटो. पळया खबरो विस्तारान. रिओ दी जानेरिओ हांगा चालू आशिल्ल्या ब्रिक्स शिखर परिशदेंत वांटेकार जाल्ल्या देशांनी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याविशीं खर निंदा केल्या. ब्रिक्स परिशदेच्या पयल्या दिसाची कारवाय सोंपले उपरांत जारी केल्ल्या निवेदनांत खंयच्याय आतंकवादी हल्ल्याचो खर विरोध करतना ताका अपराधीक आनी अनुचित आशिल्ल्याचें नमूद केलां. मागीर त्या हल्ल्याचो उद्देश कितें आसूंये ताची खर निंदा ब्रिक्स परिशदेंत जाली. 22 एप्रिलाक जम्मू काश्मीरांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याची आमी खर उतरांनी टिका करतात. जातूंत 26 लोकांक मरण आयलें आनी कितलेशेच लोक जखमी जाल्ले अशें ब्रिक्स परिशदेच्या निवेदनांत नमूद केलां. ब्रिक्स देश आतंकवादा आडच्या झुजांत दोट्टी मापदंड आपणावपाक मनाय करता अशें ह्या निवेदनांत सांगलां. ब्रिक्स काउंटर टेररिझम वर्किंग ग्रुप आनी तांचे 5 उपविभाग हांच्या कार्याचें ब्रिक्स परिशदेंत स्वागत जालें. हे विशींची अदीक म्हायती विदेश मंत्रालयाचे अर्थीक संबंदाचे सचीव दामी रवी हांणी पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. The terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. Pahalgam terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. In the session on strengthening multilateralism, economic, financial affairs and artificial intelligence, Honorable Prime Minister expressed that diversity and multipolarity were valued strengths of the BRICS. ब्रिक्स फुडाऱ्यांच्या घोशणापत्रांत ग्लोबल साउथच्या मुखेल हुस्क्याविशीं योग्य रितीन चर्चा जाल्या अशें भारतान सांगलां. रिओ दी जानेरिओ हांगा चालू आशिल्ल्या ब्रिक्स परिशदेच्या पयल्या दिसा उपरांत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत विदेश मंत्रालयाचे अर्थीक संबंदाचे सचीव दामी रवी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बहुपक्षीय जागतीक संघटनांनी सुदारणा करपाची गरज खरपणान उक्तायल्या अशें सांगलें. 20व्या शतकांतल्या संघटनांनी 21व्या शतकांत येवपी आव्हानांक तोंड दिवपाची तांक ना अशें सांगत बहुध्रुवीय आनी समावेशक संवसारीक वेवस्थेची गरज हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपले विचार मांडल्यात अशेंय तांणी सांगलें. He added that BRICS could play an important role in shaping a multipolar world. In this context, he also gave few suggestions in terms of considering setting up a science and research repository in the BRICS groups by the global south countries to focus on supply chains of the critical minerals, both secured and make it resilient, and the BRICS group to work on responsible AI. हालींच भारतान घडोवन हाडिल्ल्या ऑपरेशन सिंदुरा वेळार भारताच्या घरगुती उपकरणांची तांक दाखोवन दिल्ल्यान भारताच्या देशी संरक्षण उत्पादनाची संवसारीक मागणी वाडल्या अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. नवी दिल्लींत आयोजीत नियंत्रण परिशदेंत उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतान संरक्षण वाठारांत आत्मनिर्भरता मेळयल्या अशें तांणी सांगलें.
अब डिफेंस सेक्टर मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं रह गया है, बल्कि यह इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है, जिसका इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। साथियों, आज डिफेंस सेक्टर न सिर्फ खुद वृद्धि कर रहा है, बल्कि दूसरे सेक्टर्स की वृद्धि में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आप सबको तो पता ही होगा, 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जीएम की शुरुआत की थी, और आज यह ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा एक सार्वजनिक ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म में से एक है। और यह देखकर मुझे खुशी होती है कि जीएम की इस विकास यात्रा में रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। केंद्रीय शेती आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी देशात मक्याची लागवड वाडोवपा खातीर बहुभागधारक पद्दत आपणावपाचो उलो मारला। राज्य आणि केंद्र सरकाराच्या शास्त्रज्ञांनी, शेतकारांनी, शेतकी विद्यापीठांनी, उद्योग धंद्यांनी एकठांय येवन हें ध्येय साध्य करपाचेर तांणी भर दिला। नवी दिल्लीत आयोजीत फिक्कीच्या 11व्या भारत मक्याच्या शिखर सभेत उलयतना एक राष्ट्र एक शेती आनी एक शेती एक पंगड ह्या संकल्पने भोवतणी केंद्रीत आशिल्लो गट तयार करपाचेर तांणी भर दिलो। हम खेती के लिए एक टीम बनाना चाहते हैं। अभी हर एक अलग अलग दिशा में काम करना है। एक तरफ राज्य सरकार, एक तरफ केंद्र सरकार, एक तरफ आईसीआर वैज्ञानिक, एक तरफ किसान, एक तरफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक तरफ केवीके, एक तरफ उद्योग। मैं चाहता हूं वन एग्रीकल्चर, वन नेशन, वन एग्रीकल्चर एंड वन टीम। इन सब की मिला के एक टीम बननी चाहिए जो एक दिशा में चले, तब हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। बिहारात मतदार यादीचें रिव्हिजन करपाच्या विशयाचेर वेंचणूक आयोगाच्या निकाला विरुद्ध दाखल केल्ल्या याचिकांचेर सर्वोच्च न्यायालयान बेरेस्तार दीस म्हळ्यार 10 जुलयाक सुनावणी जातली। न्यायालयान याचिकादारांच्या अर्जाची एक प्रत दिवपाचें वेंचणूक आयोगाक सांगलां। इतले मजगतीं काँग्रेस फुडारी प्रमोद तिवारी हांणी वेंचणूक आयोग भाजपाच्या इशाऱ्याचेर चलता असो आरोप केलो। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि परंपरागत वोटर जो हैं, जो देते रहे हैं, उनके नाम काटे जाएं, तो संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और जनता की अदालत में भी हम चुनौती देंगे। इस साजिश को भारतीय जनता पार्टी के कि अनुसूचित जात, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या जो गरीब, उनके परंपरागत विरोधी उनके नाम काटे जाएं, तो उसका हम विरोध करते हैं और ये जो नई व्यवस्था है ये हमें स्वीकार्य नहीं। हाचेर भाजप फुडारी दिलीप जयस्वाल हांणी विरोधकांनी विरोध करप योग्य न्हय अशें सांगलें। चुनाव आयोग का जो ये कार्यक्रम मतदाता प्रोडिक्शन का चल रहा है, आप पहले देखें। मैं विपक्ष के लोगों से भी अनुरोध करूंगा, हम लोग खुद भी देख रहे हैं जनता की क्या समस्या है, उससे हम लोग सब मिलके, पक्ष विपक्ष सब लोग मिल करके जनता की समस्या को दूर करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो सब साथ चुनाव आयोग से भी मिलेंगे। लेकिन जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब तक विरोध करना उचित नहीं है। अगर लगेगा कि नहीं कोई भी मतदाता को दिक्कत हो रहा है तो हम लोग सब साथ हैं, लेकिन मतदाता को जब दिक्कत नहीं हो रहा है तो इस तरह का बंद का आह्वान या विरोध करना हमें लगता है कि उचित नहीं है। घेऊया एक लहानसो विसो। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड,
बीते दिनों की याद। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल। ओटीटी पर है किसकी धूम। थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसाउपरांत गयोकार पळया मुखावेले खबरो। भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या 125व्या जयंती निमतान सांखळे एका खास कार्यावळ आयोजित केली। ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, सांखळे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी परब, कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळी, जिल्हा पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी फुडाराक विकास करपा खातीर फाटलो इतिहास जाणून घेवपाची गरज आसा आणि डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी सारकेल्या थोर फुडाऱ्यां विशीं जाणून घेवप हें आमचें कर्तव्य अशें ताणें सांगलें। आज डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांची जयंती मनयता आसतना ताचो जन्म 6 जुलय 1901 कलकत्ता हांगासर जाल्लो। बॅरिस्टर बाय प्रोफेशन, इट इज हायली क्वॉलिफायड। इंग्लंडाक वचून ताचें शिक्षण जाल्लें। ही हॅज इलेक्टेड इन दॅट टायप ऑफ ब्रिटीश कावन्सिलेट आसताल्यो, कलकत्ताक तो निवडूनय येतालो। ही हॅज रिप्रेझेंटेटेड द कलकत्ता एट दॅट टायम। ही हॅज फायट फॉर द नेशन। आमकां फ्रिडम फायटर सांग म्हटलें काय ना, आमी गांधी आनी नेहरू जाल्यार लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस हेज्या पलीकडे फुडें आमची गाडी वताना। आता सावरकरा पर्यंत पावपाक लागल्या। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हा तातूंतलेच एक नॅशनलिस्ट लिडर जेंच्यांनी ह्या देशा खातीर लढले। सुरक्षेच्या उपाया खातीर जनरेटर तशेंच इन्व्हर्टरांची MRT तशेंच खात्याचे अभियंते तपासणी करतले। सुरक्षेचे उपाय नासत जाल्यार जनरेटर काडपा खातीरची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू जातली। गोंयांत हालींच जाल्ल्या लायनमन आनी अभियंत्याच्या अपघाती घडणुकाच्या फाटभुंयेर ही कारवाय जातली अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी खबराकारांक म्हायती दिल्या। आमकां आमच्या स्टाफाची कॅर घेवपाक जाय, कारण आमकां अशें दिसून येता की मोठे जनरेटर आनी मोठे इन्वर्टर जे आसता ते बॅक करंट गेले नंतर आमचे जे लायटमॅन किंवा इलेक्ट्रिशियन जे काम करतात तांकां शॉक येता आनी तातूंतल्यान फटल एक्सिडेंट ऑल इरिस्पेक्टीव ऑफ द पर्सन। कोणी समज हाडटा जाल्यार तांच्यांनी परमिशन घेवपाक जाय आनी तांणी तो स्विच बसोवपाक जाय, करंट बॅक येवपाक जायना। नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स विद्यापीठाच्या गोंय संकुलांत 5 दिसांची डिजिटल फॉरेन्सिक ह्या विशयाचेर प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजीत जाता। 7 ते 11 जुलय मजगती आयोजीत ह्या प्रशिक्षण कार्यावळीत CBDT आणि इन्कम टॅक्स खात्यातले वरिष्ठ अधिकारी वांटेकार जातले। उक्तावण सुवाळ्यात CBDTचे अध्यक्ष रवी अगरवाल, इन्कम टॅक्साचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर नरेंद्र कुमार, आयकर खात्याचे मुखेल संचालक राहुल गर्ग आणि NFSU गोंय संकुलाचे संचालक डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी वांटेकार जाले। ह्या ऑफलायन प्रशिक्षण कार्यावळीत तपास अधिकाऱ्यांक डिजिटल फॉरेन्सिकांतल्या आधुनीक साधनां आणि तंत्रगिन्याना विशीं उपयुक्त म्हायती दिवपाचो हेत आसा, जाका लागून अर्थीक गुन्यांव अंमलबजावणेचो उपेग जातलो अशें आयकर खात्याचे मुखेल संचालक राहुल गर्ग हांणी सांगलें। to be organizing this conference, rather this training, on behalf of CBDT and in collaboration with National Forensic Science University on a very, very important aspect of training, which is on digital forensic sciences. Sir, as it has already been pointed out, the training is of duration of 5 days and it should be conducted in batches of 12. Which is spread out throughout the year. Each batch will comprise officer and official of the income tax department, officers of the rank of ADITs and EDITs, and officials of the rank of inspectors who are all working in the investigation directorate. भारताच्या अंमलबजावणी परिसंस्थेत विज्ञान आणि तंत्रगिन्यानावरवीं वाडट्या तपास क्षमतेचेर अदीक भर दितले, तशेंच ताचो उपेग तपास अधिकाऱ्यांक डिजिटल फॉरेन्सिक सायन्सांत सुसज्ज करपा खातीर जातलो अशें CBDTचे अध्यक्ष रवी अगरवाल हांणी सांगलें। On the strength of how effectively and efficiently we can locate, preserve, and very important, interpret digital evidence. We know that volumes are exploding.
technologies evolve at the breakneck speed, and the financial crimes, which are layered in shell structures to cryptocurrency trades, they are getting complex day by day. I was hearing the address of Dr. Naveen Chaudhary, where he made a point that while scrutinizing digital evidences, the vendor got to know about the private key of cryptocurrency wallet, and the transaction was made unauthorizedly. गोंयच्यो परंपरा ह्यो धार्मिकता आनी गिरेस्त कायदा दाखयतात. गोंयांतलो माशेलांत जावपी चिखल कालो हो एक आगळो वेगळो असो उत्सव. भगवान श्रीकृष्णाच्या अगाध लिलांच्या सन्मानार्थ केल्लें हें दायज लोकांचो धर्तरे कडेन आशिल्लो संबंद, मायभुये प्रती मोग आनी कृतज्ञतायेचें प्रतीक म्हळ्यारूच चिखल कालो. आषाढ म्हयन्याच्या 11व्या दिसा माशेलांतल्यान देवकीर कृष्ण देवळांत हो उत्सव जाता. गोंय सरकारान ह्या महोत्सवाक राज्य महोत्सव म्हूण घोशीत केलो आनी हें वेगळेपण पळोवपाक हजारांनी भोंवडेकार ह्या महोत्सवांत वांटेकार जातात. आतां चिखलकाल्याचें स्वरूप मात बदल्लां अशें प्रेमानंद शिरोडकर हांणी सांगलें. सुरवातीक आमी देवूळ वाड्यावयले तुमकां सुरवातीक हांव म्हणटा 50 ते 60 लोक आमी चिखलकालो करताले आनी कोण आमच्या भितर येनाशिल्ले. बट आज इतलो बदल जाल्लो आसा. इलेक्ट्रॉनीक मिडिया म्हणनाका, प्रिंट मिडिया म्हणनाका, हाका लागून लोक खुबूच हें जाल्लो आसा आनी ह्या 2-3 वर्सां राज्य महोत्सव जाल्लो आसा आनी ताका लागून लोकांची गर्दी जाली. किमान 500 ते 600 लोक हातूंत येतात, मळार येतात, नाचतात. पण आमचे जे ट्रेडिशनल खेळ आसा ते तांकां कळना आनी हातून आमचो गोंधळ. आनी ताका लागून आमी स्वता अपील करीत आसा. हाज्या पयलीं सुद्दां एक प्रेस कॉन्फरन्स की तुमी येवन पळयात, तुमकां खेळांत सहभागी जावपाचें, आमकां विचारात कितें करपाचें तें. सो ड्रेस्टीक चेंजीस हॅज बीन कम ना. थोडेशे बदल गायल्या आनी ताका लागून थोडेशे खेळांत हें जाता. गोंयची परंपरा राखून दवरपा खातीर पर्यटन खात्या वतीन सदांच उर्बा दिवपाचे प्रयत्न सुरू आसात अशें पर्यटन मंत्री through people who have come from the country and outside the country and to partake in this particular celebration. Year to year, as we grow in these celebrations, we will make it more inclusive, so the last person in the community gets benefit of this tourism. It has been growing year to year. It has been growing year to year and it's scaling year to year. We do not want to run the mill and get over-hyped on it. We are moving slowly. We need to be sustainable and move it in the right way so that we are making it inclusive for the society, for the culture, for the environment and from the ecology point of view. So we need to ensure that everything goes together. Goa is having a year-long tourism happening, and this year in the monsoons also, I'm happy to tell you that with stakeholders like the hotel industry, the airline industry and the OTA platforms, with the help of the Chief Minister, we were able to move a lot of things, and I think the results are showing that hotels are showing good occupancy. घेऊया एक लहानसा विसर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर.
विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. कर्नाटकाच्या सरकारी विभागाच्या कितल्याशाच कर्मचाऱ्यांक सुमार 6 म्हयने जाले पगार मेळूना. कितल्याशाच क्षेत्रांनी ही परिस्थिती आसा. सरकारा कडेन उदरगती खातीर पयसो ना, मात सगळे मंत्री आनी आमदारांक मेळपी वेतनांनी वेळच्या वेळार वाड जायत आसता. भ्रश्टाचारांत कर्नाटक सरकार सगळ्यांत अग्रेसर आसा. मतदाना वेळार जनतेक दिल्ली आश्वासनां सरकार पुराय विसरला, अशी तिडक कर्नाटक भाजपाचे चलावादी नारायण हांणी सरकाराचेर उक्तायली. पहले बोला कर्नाटका नंबर 1 इन करप्शन, बाद में बोला पैसे नहीं है, सरकार में पैसे नहीं है. अभी बोल रहा है गारंटी नहीं पूछना, डेवलपमेंट पूछो. डेवलपमेंट होना चाहिए तो गारंटी नहीं. ये क्या बात है? ये माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट. It is not his mindset. It is mindset of the government. They wanted to give a message. लोगों को पहुंचाना चाहिए पैसा नहीं है, हम इतने ही कर सकते हैं. तो चुनाव के लिए हम क्या वादा किया था वो दे रहा है. इससे कोई भी इससे बहुत बड़ा काम नहीं होगा. कर्नाटक सरकार फाटले 6 म्हयने कर्मचाऱ्यांचो पगार दिना. तशेंच दिसपट्ट्या जिणेंत लागपी धान्याची येरादारी करपा खातीर ज्यो गाडयो लागतात त्या लॉरी ओनर असोसिएशनाक लेगीत फाटले 6 म्हयने पगार दिवना. कर्नाटक सरकार फकत आपलोच विचार करता अशें भाजपाचे फुडारी शहजाद पूनावाला हांणी सांगलें. रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए, पंचायती राज से जुड़े हुए अधिकारियों को, कर्मचारियों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है. और केवल उन्हीं को नहीं, जो लॉरी ओनर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी बताया कि उनको भी फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट करने के पैसे 6 महीने से नहीं दिए कर्नाटका की सरकार ने. कर्नाटका की सरकार की प्राथमिकता क्या है? लोगों पर, जनता पर बोझ बढ़ाना, हाई प्राइसेस चार्ज करना, पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध, बिजली सबके, और फिर एमएलए और अपने मंत्रियों की सैलरी हाइक कर देना, अपना आलीशान घर मकान बनाना, अपने चीजों पर पैसे खर्च कर देना, मूडा स्कैम करना, वाल्मीकि स्कैम करना, किस प्रकार से हाउसिंग स्कैम हुआ वो देखा हमने. तो ये लूट और झूठ की सरकार है. झूठ बोलकर सत्ता में आए. नवी दिल्लीत आयज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बसकेचो समारोप जालो. ह्या बसकेत संबोधित करतना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार मुखेली सुनील आंबेकर हांणी फाटल्या वर्साच्या तुळेंत मणिपूरची परिस्थिती ल्हव ल्हव सामान्य जावपाक लागल्या. तशेंच शांतीकायेन सुरवात जाल्या. दोनूय वटांनी संवाद सुरू जाल्यात. देखून सगळे सामान्य जावपाची लक्षणां आतां दिसतात. ही बरी गजाल असो आशावाद सुनील आंबेकर हांणी उक्तायलो. इस वर्ष भी विजयादशमी के जो कार्यक्रम नागपुर में तो होगा ही. नागपुर के साथ साथ जब हर जगह विजयादशमी के उत्सव होंगे और जिसमें सारे स्वयंसेवक, क्योंकि ये 1.25 वर्ष है तो एक प्रयास भी चल रहा है और सभी लोगों का उत्साह भी है, तो अधिक से अधिक स्वयंसेवक गणवेश में इस विजयादशमी उत्सवों में सहभागी होंगे. उसमें भी समाज के अलग अलग प्रकार के लोग इन कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में आएंगे और ये भी अपने आप में समाज के सभी लोगों को साथ जोड़ने का, उनको सहभागी करने का प्रयास होगा. पाकिस्तानाचे फुडारी बेनझीर भुत्तो हांचो पूत बिलावल भुत्तो हाणें लष्कर-ए तैयबाचे हाफीज सईद आनी मसूद अझहर हांकां भारता कडेन सोंपोवपाचें समर्थन केलें. ह्या वक्तव्या उपरांत पाकिस्तानान राजकीय पावंड्यार बरीच खवदळ जाल्या. हाफीज सईद हांचो चलो तल्हा हाणें बिलावल हांच्या वक्तव्याचेर खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या. बिलावल हांचें वक्तव्य हें बेजबाबदारपणाचें आसा अशें तांणी म्हळां. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हांणी मनसेचे फुडारी राज ठाकरे हांणी केल्ल्या वक्तव्याची खर टिका केल्या. राज ठाकरे हांणी आपल्या भाशणांत मराठी उलोवपाक न्हयकार दिवप्यांक बरेंच पेटपाचें आनी तें वक्तव्य चित्रीत करपाचें न्हय अशें हालींच एका भाशणांत सांगिल्लें. हाजेर मंत्री रामदास आठवले हांणी आपलें मत दूरदर्शना कडेन उक्तायतना विचार हमारी राष्ट्रभाषा है और लेकिन राज ठाकरे के मनसे के द्वारा हर बार गुंडागर्दी की जाती है और मराठी आना चाहिए. बात सही है, मुंबई में रहना है तो मराठी आनी भी चाहिए. अनेक लोग मराठी बोलते भी है, लेकिन उन लोग मराठी बोलो नहीं तो हम तो थप्पड़ मारेंगे. तो इसी तरह की दादागिरी उनकी चल रही है. इस दादागिरी को दादागिरी से उत्तर देना पड़ेगा
और राज्य सरकार ने माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने ये ऐसे गुंडागर्दी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। राज ठाकरे जी ने अपने भाषण में जो विवादित बयान दिया है कि थप्पड़ मारो लेकिन वीडियो मत निकालो, तो मुझे लगता है कि एक नेता ने इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर राज ठाकरे अकेले दादागिरी कर सकते हैं ऐसा नहीं है, वो उनके लोग ही थप्पड़ मार सकते हैं ऐसा नहीं है, उनके लोगों को बाकी के लोग भी थप्पड़ मार सकते हैं। मराठी का स्वाभिमान हम सब लोगों को है, इसीलिए राज ठाकरे के बयान से हम सहमत नहीं है। पुढे आजचे तापमान पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणे आजचे चडांत चड तापमान 30.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आणि आता खबरो सोंपोवच्या ती परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। ब्रिक्स परिशदेंत पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याविशीं जाली खर टिका। ब्रिक्स परिशदेच्या घोशणापत्रांत आतंकवादाक ठाम भूमिका घेवपाचेर एकवटीन निर्णय। ग्लोबल साउथ देशांनी उक्तायल्या बहुपक्षीय जागतीक संघटनांनी सुदारणा करपाची खरपणान गरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे विशीं केले उलोवप। भारताच्या संरक्षण उत्पादनांची संवसारीक मागणी वाडल्या। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी भारत आत्मनिर्भरतेकडेन पावल आयिल्ल्याचें केलें नमूद। भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांणी मनयली 125 जयंती। फुडारा खातीर इतिहास जाणून घेवपाची गरज मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली। आणि माशेलांत मनयलो चिखलकालो। पारंपारीक रिती रिवाजांचो साज दीत राजकीय फुडारी आनी लोकांनी घेतलो वांटो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।